हणजून दर्यादेगे वयली 38 बेकायदेशीर बांदकामां एका सप्तका भितर मोडून उडोवपाचो आदेश आयज उच्च न्यायालयान दिलो। ते पयलीं हणजूना 18 बांदकामां मोडून उडयल्यात असो चुकीचो अहवाल थळाव्या पंचायतीच्या सचिवान एफिडेव्हिटांत दिला असो कोर्टा मुखार आयले देखून बोवाळ जालो। चलिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाची उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेतल्या। फाटली सुनावणी म्हणटा ती 3 जानेराक जाली। ह्या सुनावणीत सुनावणी जाली तेन्ना उच्च न्यायालयान जो हणजूणचो सचिव आसा तांकां सांगलें एक कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल कर म्हणून आनी तो कोर्टाक प्रेजेंट कर 2 विका भितर। 2 विका भितर आयज सुनावणी जाली। पूण आयज सुनावणेक जो एमिकस कुरी आसलो गोसावी म्हणटा तो अभिजीत गोसावीन हायकोर्टा मुखार दाखोवन दिलें कितें हो जो अहवाल दिला जो 18 बांदकामां मोडल्यात तो चुकीचो आसा म्हणून। आतां हायकोर्टान ही ऑर्डर दिला जी 38 बांदकामां आसात जी हणजूण कोस्टल एरियात ती इलिगल आसात ती डेमोलिश करची म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान नार्वेकार।